नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। दिवचले पुलीस स्टेशनावयलो घोटाळो आयलो उक्ताडार। तालावाची रक्कम गायब करपाच्या प्रकारान एके बायल पुलीस कॉन्स्टेबलाक केली निलंबीत। ह्या प्रकरणाची चौकशी चालू। थिये वाठारात खासगी विद्यापीठाक मान्यताय मेळिल्ल्या दोंगराक लागलो उजो मुद्दाम लायलो काय चुकून लागला असो अदमास। कोलवा बंदखणीत तंबाखूजन्य पदार्थांची तस्करी। बंदखणीचे उपअधीक्षक IRBचो ASI आणि 2 पुलीस निलंबित। अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीन सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणा आड आझाद मैदानाचेर केलो निषेध। एम्सा घेवचे फाटी ट्रेड युनियन अधिकाऱ्यांचे करचे रक्षण केली मागणी। अर्थसंकल्पांतल्यान गोंयाक मेळटले 5,490 कोटी रुपया। 50 वर्सां खातीर स्पेशल असिस्टन्स स्कीम मंजूर। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। पेडणे ते काणकोण मेरेन सुरू करतले इंटरकनेक्टेड रेल्वे। रस्त्यावयलो येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर रेल्वे सुरू करपाचो विचार। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती। आणि आता खबरो विस्तारात। तालावाच्या रुपांत जमा केल्ली लाखांनी रुपयाची रक्कम परस्पर हडप करपाचो प्रकार दिवचल पुलिशेंत घडिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। ह्या प्रकरणात एके बायल पुलीस कॉन्स्टेबलाचो हात आशिल्ल्याचो अदमास आणि दुबाव आसा। ह्या प्रकाराक लागून पुलीस खात्यात खवदळ पडला। खात्या वरवीं ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आसा। गोंयांत नवे घोटाळे उक्ताडार येत आसा। कांय म्हयने पयलीं जॉब स्कॅम प्रकरणां उक्ताडार येतालीं आनी आतां दिवचले पुलीस स्टेशनांतले नवे प्रकरण उक्ताडार आयला। तालावाची जमा केल्ली लाखांनी रुपयाची रक्कम गायब जाल्या। ह्या प्रकरणात एके बायल पुलीस कॉन्स्टेबलाक निलंबीत केल्ल्याची माहिती मेळ्ळा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। रस्त्याचेर उबे रावून येरादारीचे नेम मोडपी वाहन चालकांक पुलीस तालाव दितात। तालावाच्या रुपान दर दिसाक कितली रक्कम एकठांय जाता ताची पुरेपूर म्हायती येरादारी पुलिसेच्या आर्थीक विभागाक मेळटा। तालावाच्या रुपान जमा जाल्ली ही रक्कम पुलिसेच्या खात्यांत जमा करप बंधनकारक आसा। तरी लेगीत दिवचल पुलीस स्टेशना वयल्यान तालावाच्या रुपान जमा जाल्ली लाखांनी रुपयांची रक्कम परस्पर हडप करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो आसा। ह्या प्रकाराक लागून पुलीस खात्यांत एकूच खवदळ पडिल्लो आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर काम करपी एके बायल पुलीस कॉन्स्टेबलान ही रक्कम परस्पर हडप केल्ल्याचो आरोप आसा। मेळिल्ले चड म्हायती प्रमाण डिसेंबर 2023 ते ऑक्टोबर 2024 ह्या साधारण 11 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तालावाच्या रुपान दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर जी रक्कम जमा जाल्ली तातूंतली चडशी रक्कम संबंदीत पुलीस कॉन्स्टेबल बायलेन परस्पर हडप केल्ल्याची माहिती मुखार आयिल्ली आसा। ही रक्कम आपणें परस्पर हडप केल्या अशी कबुली लेगीत संबंदीत बायल पुलीस कॉन्स्टेबलान दिल्ल्याची माहिती मेळटा। ह्या प्रकरणाची पुलीस खात्यान गंभीरतायेन दखल घेवन चौकशी सुरू केल्ली आसा। मजगती ह्या प्रकरणात जे बायल पुलीस कॉन्स्टेबलाचो हात आसा ते बायल पुलीस कॉन्स्टेबलाची ताकतिकेन कोलवा जेलींत बदली केल्ली। आतां मेळिल्ले म्हायती प्रमाण संबंदीत पुलीस कॉन्स्टेबलाक निलंबीत केल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणात आनिकूय कांय जाणांचो हात आसूं येता असो पुलिसेक दुबाव आसा। ते दिकेन पुलीस खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी चौकशी करतात। कायद्याचे रक्षक आशिल्ले जर पुलीसच अशे फटिंगपणा करपाक लागले जाल्यार न्याया खातीर सामान्य जनतेन कोणा कडेन वचप असो प्रस्न ह्या प्रकरणा उपरांत उपस्थित जाता।
गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हापशा थिये वाठारात खासगी विद्यापीठाक मान्यताय मेळिल्ल्या दोंगराक उजो लागलो. मंगळारा राती उजो लागपाची घडणूक घडली. पीण, बार्देस ते थिये कणसा वाठार मेळून 20 चौखण मीटर दोंगराक उजो लागलो. ह्या दोंगराचेर खासगी विद्यापीठाक मान्यताय मेळिल्ल्यान उजो मुद्दाम लायलो काय चुकून लागलो अशी चर्चा चालू आसा. आमकां दनपारां 2:42 कॉल आयले की कांसा दोंगराक उजो लागला म्हणून. सो आमचो एक क्रू आमचो पयलो येयलो सुरवातीक आनी तेंच्यांनी एके सायडी सावन पालयला उजो. मागीर ते थकले आनी ऑलमोस्ट तो एक क्लियर केल्लो आनी ते गेले रिटर्न गेल्ले. स्टेशनार पावल्या परत आमकां कॉल येयले की दुसरे सायडीच्यान उजो पेट्टा म्हणून. म्हणजे ऑलमोस्ट अस्नोडचो दोंगर जो आसा न्ही अस्नोडच्या एरियेन पडटा सादारणसो ते एरियेक. सो आमी सोमतीच परत टर्नआउट केली गाडी आनी आतां अस्नोडची जी एक दुसरी बाजू आहा ती मायनींग सायडीच्यान ती सगळी पालयलेली आसा. आनी आतां आमी पिर्णा आनी कांसाच्या मदल्या दोंगरा वयर आयलेले आहा ते आतां पालोवन आमी आतांच सकयल देवाचे रावले. उदक म्हणजे गाडी उदक मारपाक मेळोंक ना तेका, कित्याक एकदम दोंगरार आहात ते आमकां फायर ब्रिटर म्हणजे नॅचरल फायर ब्रिटर जे झाडाचे हे आसता ते काडून आमकां काडोवचें पडलें. आनी ना म्हटल्यार एक 5-6 वरां तेतून आतां ऑलमोस्ट उजो पालावलो सगळोच पालयलो. ना घरां नात वयर, घरा सकयल आसता. फॉरेस्ट कोण असते? फॉरेस्टवाल्याचे आहात ते भितर आहात. एरिया व्हडली असल्या कारणान ते आमकां एक वेळ चुकतात बी. आमी आमचे दुसरे एरियेक आसले ते दुसरे एरियेक आसले. कोलवाळ बंदखणीत तंबाखूजन्य पदार्थांची तस्करी केल्ल्या प्रकरणा वयल्यान बंदखणीचे जेलर कृष्णा उजगांवकर आणि IRB पुलीस सहाय्यक उपनिरीक्षक सूरज तोरसकाराक निलंबित केला. तशेंच एक हवालदार आणि पुलीस कॉन्स्टेबलाकूय सेवेंतल्यान निलंबित केला. IRB पुलिसांच्या अहवालाच्या आदाराचेर बंदखणीच्या प्रशासनान ही कारवाय केली. अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीन सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणा आड पणजेच्या आझाद मैदानाचेर निशेध केलो. एम्सा फाटी घेवचे आणि पंच सामुहीक ट्रेड युनियन अधिकारांचे संरक्षण करचे अशी मागणी ट्रेड युनियन काँग्रेसीन केल्या. तशेंच सर्वसाधारण कामगारांक 12 लाख रुपया उत्पन्न कर मुक्त केल्यार कांयच फायदो जावचो ना अशें अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीचो उपसचिव सुहास नायक हाणें सांगलें. आयचो दीस सगळ्या ट्रेड युनियन संघटनांनी ज्यो सेंट्रल ट्रेड युनियन संघटना आसा आनी ज्यो शेतकऱ्यांच्यो संघटना आसा अंडर संयुक्त किसान मोर्चा हांच्यांनी एक जॉयंट उलो दिल्लो आसा, देशव्यापी उलो, की आयज प्रोटेस्ट डे म्हणून संपूर्ण हिंदुस्थानान मनोवपाक जाय. ताजी कांय ठळक कारणां आसात. मेन कारण म्हटल्यार की जें बजेट जालां ह्या वर्साचें जें फायनान्स मिनिस्टरान प्रेजेंट केलां त्या बजेटान सर्वसामान्य मनशाक खंयसरूच आलाशिरो ना. 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया इन्कम टॅक्स रिबेट डिक्लेअर केल्ली आसा. पुणून प्रश्न आसा की 12 लाख इन्कम कोण जोडटा? 12 लाख इन्कम आसपाक जाय जाल्यार तुजी सॅलरी 1 लाख रुपया आसपाक जाय. बट नोबडी, द कॉमन मासीस, आयदर इन द स्टेट, हियर इन गोवा ऑर इन द कंट्री आर ड्रॉईंग अ सॅलरी ऑफ 1 लाख रुपीज. जे कॉर्पोरेट फिल्डान काम करता, जे IT सेलांनी काम करता, जावं जे बऱ्या मोठ्या हुद्द्याचेर आसा तांची सॅलरी 12 लाख आसा. सो हो बेनिफीट जो आसा हो ह्या क्रिमी लेयराक आसा. पूण सर्वसामान्य जी जनता आसा, आम लोक आसा, कश्ट करपी लोक आसा, कामगार वर्ग आसा, शेतकरी वर्ग आसा, तेंच्या खातीर ह्या बजेटान आनी ह्या स्किमीचो कसलोच फायदो ना. This is a protest demonstration. In Goa we are highlighting the issues like asthma, because this government has invoked asthma in the pharma companies. Now when you invoke asthma, you invoke in the essential services, purely drawn by the profit motive, where asthma is applicable. Now that means tomorrow you will apply asthma to all private establishment. खंयच ताका बंधन आसचें. एजमा हो फक्त पब्लीक युटिलिटी सर्विसीन आसपाक जाय, प्रायवेट इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपा खातीर एजमा आसपाक जायना. हो आमचो ठामठीन निर्णय आसा आनी ताका आव्हान आमी हायकोर्टान दिल्लें आसा. ऑर्डर कम्स इन फेवर ऑफ अस, फायन. इफ द ऑर्डर कम्स अगेन्स्ट अस, वी विल चॅलेंज इट इन द सुप्रीम कोर्ट. बट आवर बॅटल ऑन द स्ट्रीट विल कंटिन्यू.
against these oppressive policies of the government. We are also protesting against the atrocities which are committed on women employees working in various sectors. Areas of Kadamba Transport Corporation employees, government can resolve. MSCP of R&D, overtime payment of R&D, government can resolve. Regularizations of contract workers on PWD, government can resolve. Because केंद्राच्या वेगवेगळ्या करांतल्यान राज्याचो वांटो म्हणून गोंयाक अंदूच्या वर्सा 5,490 कोटी रुपया मेळटले. पोरू परस ह्या फावट 523 कोटी रुपया चड मेळटले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच विशेष आर्थीक सहाय्य येवजणे अंतर्गत फुडल्या 50 वर्सां खातीर गोंयाक 1 लाख कोटी परस चड निधी मेळटलो. ह्या पयशाचेर गोंयाक 1 रुपया लेगीत जूर फारीक करचो पडचो ना अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. तर फार्मरूय सुद्रूंक ना युवकूय सुद्रूंक ना सगळ्या खातीर एकंदर टोटल आमी जशें म्हणटा की होल पॅकेज अशें ह्या बजेटांत दिल्ली आसा. दिस इज अ फॉरवर्ड थिंकींग आनी ग्रोथ ड्रिवन बजेट आमी दवरला विच विल स्ट्रेंथन द गोवा's पोझिशन इन द प्रिमियर टुरिस्टीक डेस्टिनेशन हेल्थ केअर क्लब आनी इकॉनॉमिक पॉवर हाऊस जावपा खातीर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात हाचो बेनिफीट जातलो. आमी पळयता की डायरेक्टली गोंयाक हेजो टेक अवे कितें हाजोय खूब मोठ्या प्रमाणात आमी हेजो विचार केलो आनी एकंदर पळयत जाल्यार आमी द डिव्होल्युशन ऑफ द सेंट्रल टॅक्सीस हे जर पळयत जाल्यार आमकां जवळपास 5,490 कोटी रुपया हे डायरेक्ट आमकां बेनिफीट जातले. कारण आतां पर्यंत आमकां क्रॉस अगेन्स्ट आतां पर्यंत 4,967 कोटी म्हणजे 523 कोटी रुपया जे आसा हे एडिशनल हे डिव्होल्युशन फंडांतल्यान आमकां मेळपाक शकतले. हाज्या व्यतिरिक्त आमी जी रिक्वेस्ट केली फायनान्स मिनिस्टरा खातीर स्पेशल असिस्टन्स स्किम्स with no interest for the 50 years. ही स्कीम सँक्शन जाल्ली आसा म्हणजे जवळपास 1.50 lakhs crores of rupees for all purpose. म्हणजे ताजोय फायदो जो आसा पळय तो आमकां स्टेटीक अवेड एज अ स्पेशल असिस्टंट टू एक्सटेंड हे आमकां मोठ्या प्रमाणात फायदो सगळ्या स्टेटीक मेळटलो तितून गोंयाकूय बी मेळटलो. आमी सातत्यान केसीसी लोन जे सदांच शेतकरी हो वचून लोन जे काडटालो ताका आपली एग्रीकल्चर गहाण दवरचे पडटाले. बट ते करता गोंयच्या डायरेक्ट एग्रीकल्चरिस्टान आतां पर्यंत तेंच्यांनी घेतले ते 17,500 फार्मर्स आशिल्ले ते 1 लाख रुपया पर्यंत लोन घेताले. तांची लोन लिमीट ही 5 लाख रुपया पर्यंत वाडल्या. खंयसरूय मॉर्गेज ते कांयच न दवरता हे डायरेक्ट आसा. ताच्या पलीकडे आनीकूय बी फार्मर आपले केसीसी लोन्स हे घेवपाक शकता. क्रेडिट लिमिट एनहान्स करून 5 crores to 10 crores to MSME benefits such as entrepreneurs in Goa. जी क्रेडिट लिमिट जी आसा पळय ही वाडयल्ली आसा. न्यू स्कीम्स which is a credit for the startup which is launched for the 5 lakhs tribal women entrepreneurs ही तयार करपा खातीर हाजो आमकां फायदो जातलो. आमी जशें म्हणटा की तेच्यांनी न्यू डे केअर सेंटर कॅन्सर सेंटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट आमच्या दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी अशाच पद्दतीचे आमकां डे केअर सेंटर ओपन करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. जाता तितले बेगीन आमी तेय उपलब्ध करतले. पेडणे ते काणकोण मेरेन इंटर कनेक्टेड रेल्वे सुरू करतले. रस्त्या वयलो येरादारीचो ताण उणो करपा खातीर ही रेल्वे सुरू करपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. सुपरफास्ट वंदे भारत रेल्वेचे धर्तरेचेर गोंयांत रेल्वे सुरू करपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. पेडणे ते काणकोण मेरेन इंटर कनेक्टेड रेल्वे सुरू करतले. उपरांत हे सुविधेचो हेर शारांतूय विस्तार करतले. फोंडे ते पणजे तशेंच गोंयची हेर शारांय रेल्वेन जोडटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच सिंधुदुर्ग ते कारवार मेरेन हे रेल्वे सेवेचो विस्तार करतले खंय. ते भायर कोंकण रेल्वे गोंयांत आनीक 3 रेल्वे स्टेशनां उबारतले. मया, नेवरा आनी सारजोरा अशी ही 3 स्टेशनां आसतलीं अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जावप ते जेणे करून वंदे भारत सारकेली जी मुंबई वतात पण तेजी इंटरसिटी कनेक्टेड आमी पयली ट्रेन जी आसा पळय ही पेडणे टू काणकोण ही फास्ट ट्रेन ही पयली सुरू जावची कारण ती इजी आसा. ताच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. मागीर आमच्यो सिटीज म्हणजे फोंड्या आसतले पणजे आसतले ह्यो सिटीज बट फर्स्ट आमचो वर्स किंवा 2 वर्सांच्या भितर आमकां फ्रॉम पेडणे टू काणकोण हेजी कनेक्टिविटी सुरू करपा खातीर जशी एक सुपरफास्ट वंदे भारत जाल्या त्याच पद्दतीचो आमचो प्रयत्न आसा की ह्या रुटाचेर पयली रेल्वे चलच्यो म्हणजे काणकोणच्यान जर कोणाक पेडणे येवपाक जाय जाल्यार तेणी बाय रोड येवपाची गरज ना. ही कॅन डायरेक्टली ट्रॅवल थ्रू द ट्रेन
पेडणेच्यान मडगांव येवपाक जाय तो पेडणेच्यान फाल्यां सकाळी ताका पणजे जरी येवपाक जाय इन लॉंग रन ती फुडें परत सिंधुदुर्ग टू कारवार पर्यंत सुद्दां वयची म्हणजे जेणे करून जे लोक ट्रॅव्हल करतात काणकोणांतले लोक कारवारी वचपी आसात तशेंच गोंयांतले हेवटेनचे लोक सिंधुदुर्गांनी काही लोक वचपी आसात किंवा मोपाचेर बाय रेल्वे बाय एअरपोर्टा वयल्यान वचपा खातीरय लोक येतात सो तांकां सगळ्या ओवरऑल जर आमी विचार केलो तर हेजो खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक कनेक्टिविटी खातीर खूब मोठो फायदो जातलो फाल्यां सकाळी कारवारच्या मनशाक जर मोपा वयल्यान जरी वचपाचो आसता जाल्यारय ताचो फायदो जातलो काणकोणच्या मनशाक जर मोपा वयल्यान वचूंक जाय बाय द वे येवपाची गरज ना तो जर पेडणे रेल्वे स्टेशनाचेर देवलो जाता बाय आमी कनेक्टिविटी रेल्वे स्टेशन टू एअरपोर्ट ही मेंटेन जातली ही स्वता एअरपोर्ट कनेक्टिविटी दवरपाक तयारी आसा म्हणजे हेजे लॉंग रन फायदे म्हणजे रोड ट्रान्सपोर्ट कमी करून रेल ट्रान्सपोर्ट गोंयांत वाडोवचो जर आतां पर्यंत तो विचार जावं नासलो ताचेर भर दिवपाचो सरकाराचो मोग आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अर्थसंकल्प विधिमंडळ कामकाज आणि नव्या प्रदेशाध्यक्षाचो परिचय करपा खातीर बसका आपयल्ली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. तशेंच पक्ष संघटीत करपाक आनी कसल्याच पदाची अपेक्षा दवरिनासतना पक्षा खातीर वावुरपाची इच्छा आसा तांच्यांनी पक्षात प्रवेश करचे अशें गोंय भाजपाचे नवे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान म्हटलें. लेजिस्लेचर विंगाच्यान मिटींग आशिल्ली भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर MGPचे लिडर्स बाब सुनील ढवळीकर जीत आरोलकर ते दोगूय आशिल्ले इंडिपेंडंट MLA रेजिनाल्ड डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आनी अंतोन हे सगळे जाण आशिल्ले. हे सगळ्या मिटिंगेक एक म्हणजे असेंब्लीचे प्रिपॅरेशन्स हाजेर डिस्कशन आशिल्लें. दुसरें केंद्रांतलें जें बजेट जालें त्या बजेटाचेर इन डिटेलान तांच्या कडेन डिस्कशन आशिल्लें. मंत्र्यांनी आपआपली प्रपोजल्स रेडी करप ह्या विशयाचेर एकंदर डिस्कशन आशिल्लें. तिसरी गजाल गोंय सरकारान महाकुंभाक वचपा खातीर ट्रेन हांव अरेंज केला. ज्या कोणाक गोंयकारां खातीर वचूंक जाय तांच्यांनी नंबर दिला आमी सोशल वेलफेराचो ताचेर आपली नांवां दिवची. 6 तारीख 13 तारीख 21 तारीख अश्यो 3 ट्रेन वयतल्यो. अजूनय आमी ट्रेन मेळटा जाल्यार पळयता जेणे करून आपली जबाबदारी आपूण घेवन महाकुंभा खातीर वयचे हाजेरूय डिस्कशन तेंच्या बरोबर आशिल्लें. चवथें डिस्कशन्स जे आशिल्ले ते आमचे बजेट प्रिपरेशन फुडल्या सेशनान बजेट सेशन जातलें तें बजेट प्रिपरेशन आशिल्लें. सो एकंदर बजेटाचेर तयारी सुरू जाल्ली आसा. तातूंत सगळ्या जाणांनी आपआपलें बजेट हाची तयारी करपाक सुरवात केली आनी सरकारांतले किंवा गव्हर्मेंटांतले विविध विशय जे क्रिटिकल विशय जे आसा पळय हाजेर सगळ्यां कडल्यान सजेशन्स ही तेंच्या कडल्यान मागयल्या. 30 सजेशन्स घेतल्या उपरांत बऱ्याच विशयांचेर सोल्युशन प्रत्येक फावटी विशयाचेर बजेट सेशनान तेंचेर सोल्युशन किंवा ताजेर एखादें बील हाडपाचें आसत किंवा तेजेर अमेंडमेंट हाडपाचो आसत जाल्यार ताजो सरकार विचार करता. सगळ्यांचो व्ह्यू तकलेक घेवन हें मांडटा. पार्टी सगळी घट करपाक जाय. जो कोण पार्टीन निस्वार्थीपणान येतलो पार्टी खातीर काम करपाक रावतलो कसल्या पदाची अपेक्षा करपाना ताजे पार्टीन स्वागत. हांव घरा भायर न्हय तर दारा भायर आसा शिंगाक शिंग आपटले म्हणून दारा भायर रावपाक आपल्याक योग्य दिसलें म्हणून आदलो मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेगाड फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकर म्हणटा. घर वापसी विशीं विचारल्यार वेळूच कितें तें थारायतलो आयकयात ताचें म्हणणें. 2022चे विधानसभा वेंचणुकेत भाजपान पार्सेकराक तिकीट न्हयकारिल्ली. ह्याच रागान पार्सेकरान भाजपाक सोडचिटी दिवन भाजपा उमेदवार सोपटे हाडूच अपक्ष वेंचणूक लडयल्ली. मात पार्सेकराक हे वेंचणुकीत यश आयलें ना. आता दामू नायकान गोंयान भाजपाची सुत्रां हातीन घेतल्यात. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून वेंचून आयले बराबर पार्सेकरान दामूची भेट घेतली. ताका लागून पार्सेकराचे घर वापसी विशीं आरती परती चर्चा सुरू आसा. हे फाटभुंयेर पार्सेकराक विचारिल्ल्या प्रस्नाक ताणें घर वापसीचे संकेत दिल्यात. हांव तसो दुसऱ्याच्या घरांत खंय गेल्लो ना. हांव मातसो शिंगां आपटली म्हणून मातसो दारा भायर आसलो इतलेंच. पळय आतां खंय आसा हांव. आता सचिन सगळे जुने कार्यकर्ते परत नवे प्रदेशाध्यक्ष येयलो आता नवे कार्यकर्ते प्रदेशाध्यक्ष हो आमचो बरो इश्ट म्हजे बरोबर काम केलां. आमी एका टिमीन काम केलां जिवा भावाचो मित्र. त्यामुळे तो जालो ताची आमकां पोस्ट जाली त्यामुळे हांव ताका विश करपाक गेल्लो. तुम्ही भितर येवपाक जी जी जे कोणाक चलयतात पण तुम्ही रेडी आसा. टायम विल डिसायड असलें सांगप नासता. सगळें तोंडान सुचलें लागता. पूण आतां तुमी हेजें काम कशें चल्लां आमदाराचे परफॉर्मन्स कशें करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
स्मार्ट सिटीचे 35 मधले 26 प्रकल्प पुराय जालात. 31 मार्चा मेरेन 9 प्रकल्प पुराय जातले. रस्त्याची सगळी मुखेल कामां 31 मार्चा पयलीं पुराय जातली अशी माहिती स्मार्ट सिटीचो CEO संजीत रॉड्रिक्सान दिली. लँडस्केपिंग, पेवमेंट, रंगकाम अशा कामाक 30 जून मेरेन वेळ लागू येता अशेंय ताणें म्हटलें. I have given you my dates. As far as roads are concerned, we are okay with 31st March deadline. And as far as sewage is concerned, the major work is at Santines at Tadmar Junction, which also we have given a deadline. Besides that, there will be no public inconvenience on roads. As I said, we will do up pavements because shifting of services is a big challenge and we want to do it slowly. And it will keep happening till the monsoons. We need to clear the drains wherever we have worked at least out of get all these services out. कोलवा गांजा सप्लाय करपी दोगांक पुलिसांनी धरले. सोनूकुमार चौहानाक 2.40 लाखाचो गांजा दिवपी उदयपुराच्या राकेश मेघावलाक राजस्थानांतल्यान अटक केली. विनायक चौहानाक 3.8 लाखाचो गांजा दिल्ले खातीर ओडिसांतल्या सागर प्राणिजराहीक अटक केली. राकेश मेघावलाक 4 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या. There was a case registered, NDPS case registered in Kolwa, in which around 2+ kgs of ganja was found. So we were managed to get hold of that person. Now we have also arrested the supplier. He was found in Udaipur, Rajasthan. So our team went there and we have brought in the custody of that person. Second is another case of NDPS in which was registered in the month of January, this 12th of Jan, in which around 3 kgs of ganja was seized. We managed to arrest the supplier. He was from Odisha. His name was Sagar. Okay, so these 2 NDPS cases we have managed to arrest the supplier also. Then yesterday there was a case of theft registered in Kolwa. From the Hotel Mahindra Club, there was a theft case. So our team managed to get hold of that person. We were actually looking after the sources, told us something, and then we got hold of that person. We recovered the items which were stolen. Apart from that, this person is also involved in other cases. He has accepted the involvement, and we are under the process of recovering those other stolen items. Then there is another development in the case of theft case in Mainaputri, in which one bike theft was had happened, in which we have arrested one person by the name of Shabuddin, and we have also recovered the bike. Okay, so this is some latest developments, and one or two things that I would like to say. One is that since these theft cases are, one theft case was reported in Kolwa last night. So we'll be having a meeting with the representatives of the hotel owners and just security, what steps they should take to enhance the security and safety for the tourists. Second thing is that tomorrow we will be conducting a district-wide campaign, awareness campaign for cyber under the banner of Cyber Surakshit Goin. So that also we will be giving to you all. So please publicize it as much as you can. कुंभमेळ्याक वचपा खातीर मडगांव ते प्रयागराज मेरेन गोंय सरकारान लोकां खातीर 3 खासा रेल्वेची सुविधा सुरू केल्या. 6, 13 आनी 21 फेब्रुवारी ह्यो 3 रेल्वे मडगांव ते प्रयागराज वयतल्यो. सरकार फकत पुराय रेल्वे प्रवासाचो खर्च करतले, हेर खर्च प्रवाशांक करचो पडटलो अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसलेली की महाकुंभ आता वचपाक गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान खुबशे लोक उत्सुक आसात. आतापर्यंत खुबशे जाणांक त्रासय जाल्ले आसात. ऑर्गनायज्ड अशी कांय आमचे टूर ना म्हणून आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन सांगलें की अशे कांय ट्रेनी आमी ऑर्गनायज करतात आनी हे पयल्याच फावटी करतात. आमी 6 तारखेच्यान ही जी पिलग्रिमेज आसा मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा जे आमी पयलीं करताले ताचें एक्सटेंशन आसा. हांगा मडगांवच्या स्टेशना वयल्यान पयली ट्रेन वतली ती 6 तारखेर सकाळ फुडें 8 वतली. ताचे खातीर आमी एप्लिकेशनां मागयतले किंवा फोन नंबराचेर तांचे डिटेल्स घेतले आनी तांकां तांचे फॉर्म भरून तांचे डिक्लेरेशन दिवचें पडटलें. ह्यो 3 ट्रेनी वतल्यो. एक वतली ती 6 तारखेर. आतां पयले ट्रेनीचो शेड्यूल हांव सांगता की मडगांव आमच्या कोंकण रेल्वे स्टेशना वयल्यान ट्रेन सुट्टली 6 तारखेर 8 वरांचेर
आदरणीय मुख्यमंत्री आणि बाकीच्या मंत्रिमंडळातले सदस्य किंवा आमदार ताका फ्लॅग ऑफ करतले. ही ट्रेन प्रयागराज म्हणजे महाकुंभ आसा ताच्या पयलीं 4.5 किलोमीटर आदी एक स्टेशन आसा. थी पेशंटाक थी सगळ्या आमच्या पॅसेंजराक आनी आमच्या हाका ड्रॉप करतले आनी थंयच्यान मागीर आपल्या खर्चान तांणी फुडलो प्रवास करचो आसा. सगळ्यांनी आयकून घेवचें की 18 वर्सां ते 60 वर्सांच्या मेरेन जांकां कसलेच तरेचे दुयेंस ना, प्रेशर किंवा बाकीच्यो गजाली आसात त्या हांणी हातून भितर पडप ना. कारण सरकार प्रोवायड करतले ते ट्रेनीचो प्रवास मडगांव ते प्रयागराज साधारण 34 आवर्स जर्नी. प्रयागराज 4.5 किलोमिटराच्या पयलीं कुंभमेळा आसा थी. ताजे नंतर तांणी स्वताच्या लॉजिस्टीक आसतले, स्वताचे अकोमोडेशन एक दिसा खातीर 24 वरां थी दर्शन घेवपाक किंवा डुबकी घेवपाक किंवा बाकीच्या प्रोसिजराक आसा पिलग्रिमेज. आणि त्याच्यानंतर 24 वरां भितर तांणी ट्रेनीन परत एक फावटी तांकां सांगलें. तर हे आशिल्ले गोमंतक टुडेचे टी टायम बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात